अस्नोळीच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकाक बेगोबेग अटक करात, तांची मालमत्ता जप्त करात म्हणून बँकेच्या फटवल्ल्या खातेदारांची सरकाराकडून मागणी. अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांच्या वट्ट 11.5 कोटी अडकल्यात. फाटली सुमार 2.5 वर्सां जाली अस्नोळेच्या अष्टगंध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांचे वट्ट 11.5 कोटी रुपया अडकल्यात. तांचे हे अडकल्ले पैसे तांकां अजून मेळिल्ले ना. ह्या फटवल्ले खातेदारांच्या अष्टगंध ठेवीदार मंचान राज्यातले संबंधित मंत्री धरून ते केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राष्ट्रपतीकडे लेगीत कागाळ केल्या, मात तांचो अजूनही कांयच फायदो जाल्लो ना. अष्टगंधच्या संचालकाक अटक करची, तांची मालमत्ता जप्त करची म्हणून आता तांची मागणी. सोसायटीन 800 लोकांचे पैसे आसा, पण हो जो आमचो ग्रुप आसा हो 150 लोकांचो आसा आणि 150 लोकांतले 103 लोक आम्ही त्या दिवसाचे हजर असले आणि आम्ही ते खूप हे केले. सगळं मॉब असलो, मीडिया असली फुड्यान, त्यांच्या समोर आम्ही सगळे मागलेले आसा, पण त्यांच्यानी काहीच केले ना. म्हणून आमचो नाईलाज की परत आमकां कोर्टान वयचे पडले. अल्टिनोचे एफ कोर्टान JMFC आम्ही केस फायल केली आणि त्यांच्या डायरेक्शना प्रमाणे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर जो असलो फडके, त्याने मागीर आपली कंप्लेंट फायल केली. त्या कंप्लेनीन त्याने म्हणला की 11 लोकांनी अष्टगंधान फ्रॉड केला आणि अमाऊंट असा 11,28,23,000 आणि हे याचे व्हडले फ्रॉड असून सरकार गपचूप आमचे पळयता. आमकां सगळ्या लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना, पण आमचे कितें आज आमकां पैशांची तळमळ आसा. हे आमच्या कश्टाचे पयशे आमचे केन्ना मेळटले हे आमकां जाणून घेवपाचें. एक कलेच्या माध्यमातून आमचे संबंध आयले. हे सदांच दारार येवन बसताले, आमकां कितें तरी डिपॉझिट केलो आणि ते थोड्या कालावधीक 3 वर्सां खातीर बी अशें आसले. पण मध्यंतरी कोविड आयलो आणि मागीर हांची बँक कोलॅप्स जाली. सो म्हाजे जवळ जवळ 50 लाख त्या बँकेन अडकले. आता ह्या सगळ्या वांगडा म्हाजे तशेंच मागणे आसा की गव्हर्मेंटान CM आणि आमचो कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर हांचे लक्ष घालून आमचे पैसे दिवचे, तांकां कितें तरी शिक्षा करची, त्यांची प्रॉपर्टी सीज करची आणि सगळ्यांचे पैसे मिळचे अशें हांव मागतां. From my when I got divorced with my husband, and this money, I have a daughter. I invested this money for her education. So at the time of maturity, when I went there, he said, "Madam, you can take the interest amount. We'll give you the principal amount later." So I waited, and every time I went there, he promised we'll give you in some days, and he paid me the interest amount little by little. And then suddenly I heard that bank was closed, and then I had no way to go anywhere. So I used to visit him, Mr. Prakash Khandolkar. I used to visit him at Parse, at his residence. So many times I went, even night time I went along with my colleagues. But every time he promised he'll give it today, tomorrow, and he failed to do so. I even cried, saying that at the time of my daughter's admission, I needed that money. But he says, "Madam, I understand your plight, but I can't help you right now." आणि हांव एक इन्व्हेस्टर, म्हजे आनी म्हज्या फॅमिलीचे तातूंत खुबशे पयशे आसा. प्रत्येक कामा खातीर आमी अशें कितें करतलो म्हणून आमी ते इन्व्हेस्ट करून दवरलेले. जेन्ना ते पयशे मेळूंक ना तेन्ना आमकां खूपच त्रास जाल्लो आसा आनी तांकां आतां कोण प्रोटेक्ट करता हें आमकां कांय खबर ना. म्हणून आतां चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे थंय तांचो बेल सगळो रिजेक्ट जाल्लो आसा. आमचे मागणी अशें आसा की तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचे, तेंच्यो प्रॉपर्टी सीज करच्यो आनी आमचे पयशे आमकां दिवचे, अशी आमची मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.